नमस्कार, पोया प्रायम खबरो. ईडीएमात सोपिल्ल्या चलयेचो पोस्टमॉर्टम जालो. दोतोरांनी राखून दवरलो अहवाल. केमिकल चाचणे खातीर धाडटले व्हिसेरा. सस्पेन्स तशेंच नव्या वर्साच्या मुहूर्ताक गोंयकार टुरिस्ट सेलिब्रिटींची गर्दी. रस्त्यार गाडयांक ना सुवात. 51 मिडनाईट पार्ट्यो. बसवाले फ्लायट ऑपरेटरांनी काढले जोडून. तिकेटी दोबरात तिब्रात. गोंयांत पेट्रोल वाडले 4 रुपया. सरकारान व्हॅट पावयलो 3.5% वेल्यान 10%. पेट्रोल पावले 52 वेल्यान 56 रुपयाचेर. प्रुडंटाच्या क्रायम रिपोर्टराकडे दादागिरी केली म्हणून पीआय वस्त आणि पीएसआय नायकाची डिपार्टमेंटल चौकशी. केस दिली परवरी डीवायएसपी. चौकशी बेगीन तडीक लावपाचो डीआयजीचो निर्देश. आणि म्हायती आयुक्त पोस्टा खातीर सरकारान परत मागयले अर्ज. जायरात तिसरे फावट. दोनांतले एकाच आयुक्ताक कायद्याचे ज्ञान गरजेचे. मुखेल म्हायती आयुक्त जानेरात रिटायर. खबर विस्तारान. ईडीएमात सोपिल्ल्या चलयेची बुधवारा पोस्टमॉर्टम जालो. दोतोरांनी अहवाल राखून दवरला. केमिकल चाचणे खातीर व्हिसेरा धाडटले. ताचे उपरांतूच ईशा मंत्री ड्रग्स ओव्हरडोसान सोंपले काय ना ते स्पश्ट जातले. ताचो निमणो संस्कार गोंयांतूच करपाचे ताच्या फामिलीन थारायला. उत्तर गोंयांतल्या एका ईडीएमात सोपिल्ल्या मुंबयच्या चलयेच्या कुडीचो गोंय वैजकी कॉलेज हॉस्पिटलाच्या 4 दोतोरांनी बुधवारा पोस्टमॉर्टम केलो. दोतोरांनी निमणो अहवाल तयार करूंक ना. व्हिसेरा आनी हेर गजालीचो अहवाल मेळ्ळ्या उपरांत निमणो अहवाल मेळटलो अशें डीआयजी व्ही रंगनाथनान सांगलें. पर पोस्टमार्टम आज पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने किया है. अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने फाइनल ओपिनियन रिजर्व कर रखा है. जो वेसरा केमिकल एनालिसिस ऑफ द वेसरा के लिए उन्होंने रिजर्व रखा है. ईशा मंत्रीच्या कुडीचेर गोंयांतूच निमणे संस्कार करपाचें ताच्या घरच्यांनी थारायलां. कांदोळी जाल्ल्या ईडीएमान ईशाक मरण आयिल्लें. पुलिसांनी आतां मेरेन 17 लोकांच्यो साक्षी घेतल्यात. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी दिनेश करपे. नव्या वर्साक येवकार दिवपाक गोंयकार टुरिस्ट आनी सेलिब्रिटींची गर्दी पडल्या. गोंयभर हॉटेलांनी आनी भायर मेळून व्हडल्यो सादारण 50 वयर म्युझिक पार्ट्यो आसात. देश विदेशांतल्या लाखांनी टुरिस्ट गोंयांत पावल्यात. रस्त्यार गाडी चलोवंक सुवात ना. बॉलिवूडांतल्या सेलिब्रिटींनी इयर एंडाक गोवा हेंच डेस्टिनेशन धरलां. मात ह्याच बोवाळांत बसवाले आनी फ्लायट ऑपरेटरांनी जोडून काडलां. गोंयच्यान रिटर्न तिकेटी दोबरात वाडल्यात. नव्या वर्साक येवकार दिवंक देश विदेशांतल्या लाखांनी टुरिस्टांनी गोंयांत गर्दी केल्या. गोंयच्यो दर्यावेळो टुरिस्टांनी भरल्यात. टुरिस्टांक येतना नित्याचे रेटीन बशीच्यो आनी विमानांच्यो तिकेटी मेळ्ळ्यो खऱ्यो, मात वतना दोबरात वा तिब्राताचे उणें पडपाचें ना. हें पळयात. मुंबयच्यान गोंयांत येवपाची विमानाची तिकेट 2200 रुपया वयल्यान सुरू जाता, मात रिटर्न तिकेट 4000 वयर पावल्या. बशींच्या तिकेटींचेंय तेंच. बाकीचे टुरिस्ट तशे फिल्म स्टार आनी सेलिब्रिटींचें गोंय इयर एंडाक आवडटें डेस्टिनेशन. नव्या वर्साक येवकार दिवंक बॉलिवूडांतले एकले स्टार गोंयांत येवंक लागल्यात. प्रियंका चोप्रा, डीजे अखिल, बिपाशा बासू, रोहित गांधी, रणदीप हुडा, टीव्ही सिरियलांतले स्टारूय गोंयांत पावल्या. नव्या वर्साच्या निमतान गोंयभर सुमार 50 वयर म्युझिक पार्ट्यो जावपाच्यो आसात. शेकड्यांनी डीजे गोंयांत पावल्यात. मात आयिल्ल्या टुरिस्टांक सध्या रावंक जागो ना जाला. आयिल्ले कडेन मजा मारतले जाल्यार दर्या देगांचेरूय कांयच धड ना. होटल नहीं मिला आपको? होटल नहीं मिलेगा कि हम लोग नहीं जाएंगे उधर. हम पूरा है होटल है ये पूरा, लेकिन वो इधर रास्ते पर ही. ठीक, क्या बोले? नहीं, वो रास्ते पर ही ठहरते हैं. रास्ते पर ठेके हैं. हम गरीब लोग हैं. इधर ही आपको होटल को रखने वास्ते पैसे भी नहीं कम है, इसलिए होगा हम खाना बना लेते हैं. उन्हें आपको पार्किंग वाला 200 रुपये फाइन पूछ रहा है. हम टिफिन बनाने वास्ते टिफिन के लिए 200 रुपीज़ उसको रिसिप्ट बना भी नहीं है. सभी लोगों के पास भी 200 रुपीज़ ले रहे हैं. 200 रुपीज़ ले रहा है. इधर तो त्यामुळे तर टॉयलेटला किंवा इतर सुविधा काही नाही आहेत. टॉयलेटच्या सुविधा नाही आहेत. लेडीजला टॉयलेट नाही आहेत. हॉटेलचे रेट 3000 रुपये सांगितले. 3000 ते 8000 पर्यंत. 3000 ते 8000 पर्यंत सांगितले. किती माणसांसाठी? 4 माणसांसाठी. जेवणाचे पण रेट 400-500 रुपये आहेत. असे जास्त आहेत. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत पेट्रोल साधारण 4 रुपया वाडलां. अधिसुचोवणे प्रमाण मध्यानाते सावन वाडिल्लो दर लागू जाता.
आंतरराष्ट्रीय मार्केटात कच्च्या तेलाच्या बॅरलाचो प्रेस पडला. गोयची अर्थव्यवस्था अडचणीत आशिल्ल्यान सरकारान पेट्रोलाचेर व्हॅट 3.5% वेल्यान 10% व्हेला, म्हणजे सुमार 6.5% वाडयला. पेट्रोल सादारण 52 रुपया वेल्यान लिटराक 56 रुपया वयर पावलां. इतले मजगतीं दिल्लीसान येता त्या खबरां प्रमाण दिल्ली पेट्रोल रुपयाक लिटरभर दिवं येता. घेवया एक विराम.